शेनवारा सकाळी पणजे ओल्ड गोवा बायपासार साईबाबा देवळाकडेन जाल्ले एक्सिडेंटान कळंगूटचो तरणाटो आगताक गेलो. गेला तो रामनाथ बाणावलेकार रावपी सावतावाडो कळंगूट बार्देसचो. रामनाथान हायवेर बंद पडिल्ल्या ट्रका फाटल्यान व्हरून आपली टू व्हीलर मारली. रामनाथाच्या तकलेक बरोच मार लागिल्ल्यान तो आगताक गेलो. टीसीपी कायद्यात टीडीआर दुरुस्ती मंजूर जाय मेरेन विधानसभेत खर विरोध करून काँग्रेस अपेशी थारली. मात आता दुरुस्तीक कोर्टान आव्हान दिवपाचो काँग्रेसीचो यत्न. काँग्रेस म्हणटा हेर म्हत्वाचे प्रस्न सोडोवंक मुख्यमंत्री तारखो दिता. मात टीडीआर कित्याक इतले बेगीन पास केले? टीडीआर खंय मोजक्या लोकांच्या फायद्याक काँग्रेसीन विजय सरदेसायाचेर खर टिका केली. ह्या विशयाचेर कायदेशीर पर्यायांचो अभ्यास काँग्रेस करता. टीडीआर अमेंडमेंट जे हाडला ते मात एकदम फास्ट पास करून उडयले. हे इतले बेगीन घायेन कित्याक हे करपाची असली गरज? आमकां दुबाव आसा की हितून कांय मोजक्याच गोंयकारांचो जे पळय धनाढ्य अशे आसा तांकां फायदो करून दिवपाक हे अमेंडमेंट जाता तितले बेगीन पास करून उडयला. आनी आमकां दिसता की हे प्रेशराचेर केला. जे तेंचे अलायन्स पार्टनर आसात ते अलायन्स पार्टनराच्या दबावा खाला हे तेंच्यांनी मान्य केलां. आमी पयलींय म्हटलां की आमचो मुखेलमंत्री कमजोर जाल्लो आसा आनी अलायन्साच्या दबावाक बळी पडटा. He is seeing a development potential even in an agricultural land. काबार जावंक ना. फुडें वाचा. हेरिटेज सायट म्हणजे कितें एक हेरिटेज आहा ताचेर एक डेव्हलपमेंट पोटेन्शियल. कसली हेरिटेज आमकां कांय खबर ना. काबार जावंक ना. फुडलें वाचा. वॉटर बॉडी केन्ना तुमी आयकलां की वॉटर बॉडीचेर डेव्हलपमेंट रायट जाता तयार? वॉटर बॉडी ज्यो आसा आमचे पॉन्ड्स, आमचे लेक्स, आमचे दर्ये ताचेर केन्ना तरी लोकांनी येवजिलां आसतलें की आपूण कितें बांदतलो म्हणून. पूण आमच्या टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान मिनिस्टरान तें सुद्दां सोडूंक ना. वॉटर बॉडीचेर सुद्दां आनी ताचे मागीर खूब वस्तू आसा. फार्म लँड, खजान लँड, फॉरेस्ट ताचेरूय टीडीआर दिवप ग्रिव्हन्स आसा की भायले लोक येता आनी गोंयचे जागा, गोंयच्यो जमनी घेवन व्हरता. ते आजून पासून आमचे फॉरेस्ट आनी आमचे वॉटर बॉडीज घेवंक ना तेणी. कित्याक तांचेर बांदूंक जायना म्हणून खबर आशिल्लें. तांचो तो डेव्हलपमेंट रायट तांकां मेळटा जाल्यार आमी गोंयकार म्हाका दिसता आनी उरचे ना. वी आर एक्झॅमिनींग द लिगल ऑप्शन्स अवेलेबल टू अस. ऑफकोर्स जातले जाल्यार चॅलेंज करतलेच आमी. दॅट आय हॅव टू टॉक टू द प्रेसिडेंट अँड चॉक आउट एंड आवर MLAs अँड चॉक आउट द फ्युचर कोर्स. मडगांव पोन्ने बाजारांतले ट्रॅफिक सर्कल नव्यान डिझायन करतले. शुक्रारा मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धविनायक नायक, पालिकेचे वांगडी आनी PWD आनी नॅशनल हायवेचे अधिकाऱ्यांनी मेळून इन्स्पेक्शन केलें. येरादारीक आडखळ कमी करून ट्रॅफिक सर्कल कमी करपाचें थारायलां. फुडले 10 दीस ट्रॅफिकाचो नियाळ घेवन ते प्रमाण खंय प्लॅनिंग जातलें. मडगांव पोन्ने मार्केटांतले हे मोठे ट्रॅफिक सर्कल. हे सुवातेर येरादारीक आडखळ जाताली. येरादारी सुरळीत जावंक जाय म्हूण पालिकेन इन्स्पेक्शन केलां. जायत जाणांनी म्हाका बिकॉज ऑफ दीस डिफिकल्टी लॉंग क्यू जाता म्हणून म्हाका लोक आयिल्ले. सो आय टूक अप द वर्क विथ म्युनिसिपालिटी एंड विथ द मिनिस्टर ऑल्सो. एंड आतां विथ हादी 18.2 आहा, 18 मीटर. वी आर रिड्युसिंग इट टू अराउंड 6 मीटर्स. पालिकेचे COन फुडलो प्लान सांगलो. सिंगल लेन गाडी हांगा स्लो जाता. प्रत्येक जण आपापली गाडी सांबाळटा. स्ट्रेट करपाची. सिंगल गाडी आनी स्ट्रेट वचना. दोन लेन्यो विल गो स्ट्रेट. सो वी आर ट्रायंग टू in a first step we are going to reduce the diameter of this circle so that the traffic moves smooth from either sides. Of course there would be a track marking to about turning and going to this Kolwa side as well as to the Damodar link side. आम्ही याच सर्कलाचेर कॉन्सन्ट्रेट केला आनी हे आमी सर्कल कापून फक्त जितलो पळय फावंटन आसा तितलेच दवरतात आनी उरिल्लो सगळो जागो ट्रॅफिकाक फ्री जातलो. सो ताज्या नंतर मातशें एक्सपेरिमेंटल कशें एक ट्रॅफिक स्टडी करून मागीर ताजें फुडलें प्लॅनिंग जातलें. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.